कुट्टाळे आक्षे रस्त्यार ट्रॅफिक जॅम नित्याचोच जाला। लोकांचे पाशेस पेड्ड्यार जावन तो राजकीय इश्यू जाल्ल्यान निमाणे आयजीपीन नोट काडलो। बांदकाम आनी फोंडकुलांक लागून खंय ट्रॅफिक जॅम जाता। IRBच्यो 2 टिमी ह्या ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण दवरूंक घालतले। चड ट्रॅफिक जॅम जाता थंय खासा लक्ष आसतलें। IRBक पुलीस आदार करतले। ट्रॅफिक फ्लो सारको उरचो म्हूण उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे ट्रॅफिक DYSP आनी PI लक्ष दवरतले म्हूण तातूंत बरयला। चड ट्रॅफिक आसता त्या वेळार खंयची लायन कितलो वेळ सोडपाची ताचो योग्य समन्वय आसचो म्हूण PIन खासा लक्ष दिवचें अशेंय IGPन म्हणलां। वेर्ना आनी आक्षेच्या PIनूय ट्रॅफिकाचेर नियंत्रण दवरूंक ट्रॅफिक फ्लो सारको दवरचो। पणजे आनी वास्को SDPOन हें निश्चित करचें। फुडली ऑर येयसर ह्या रस्त्यार एकूय चेक पॉयंट दवरूं नाकात। एखाद्या गाडयेचो ब्रेकडावन जालो वा एक्सिडंट जालो जाल्यार जाता तितले बेगीन हालचाल करची। ट्रॅफिक पुलीस, डिस्ट्रिक्ट पुलीस आनी PCR युनिटाचो योग्य समन्वय दवरून कायदेशीर कारवाय आनी एक्शन घेवची। मुख्य सचिव, DGP, मुख्यमंत्र्याचो खासगी सचिव, ट्रॅफिक पुलीस आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांनी आगशी आनी कुट्टाळे इन्स्पेक्शन केले। कुट्टाळी जंक्शनार मडगांव वटेन वचपी रस्त्यार स्लीपवे करून ट्रॅफिक सुरळीत करचो म्हूण PWDक निर्देश दिला। सेगीत पावसाक लागून फोंडकुलां पुरोवंक कास्तीक जाता। ती आनीक मनीस घालून भरून काडटले म्हूण PWDन सांगलां। ट्रॅफिक पुलिसांकूय आनीक पुलीस घालून ट्रॅफिकाचेर लक्ष दवरूंक सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।